Jadi
त्या सक्सेसफुली खाली जगात एकदा बीजेपी
तर हेजे सरकारान कितें करून माहिती कारण कितें एक सरकार जावं एक भाजी पिकय आयज डबल केली लोकांनी आयज गोंयांत डबल केली तो सरकार भाजी हाडटा बाजारांत घेवन भोंवोन करून विकत जाल्यार 8 दीस पिड्या तो कितें शेतान काम करता तो दीस पिड्या सो एटलिस्ट ही भाजी जरी तर आमी कोण सरकारान एक अनएम्प्लॉयड येऊ फार्मर्सांना येऊ ताका जर कितें इन्सेंटीव येऊ ताका एक रिक्षा कितें करून त्या गांवांत वाडोवप कितें भाजी म्हणजे एक सोल्युशन अशें आसा की शेतकाराक आतां भोंवपा नाका ताणे काडून तेका विकपाचें ताणे विकपाचें म्हणजे प्रॅक्टिकल फायदो फायदो त्या भुरग्यांक दुसरें जो प्रोड्यूस जाता ते प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल माझें सजेशन जशें म्हाका जाय तें सगळें सांगलें गांवकरी भाग आमी एकूच भाव प्रोडक्ट करता आमीच भाजी रोवप दुसऱ्याक तरी भाजी रोवप जाय खोतीगांव कॅबेज रोवप म्हणजे कॉम्पिटिशन ना सो एकूच बरोबर एक प्रोडक्शन एक पंचायती जावप अशें तें एक सजेशन सो हांव एक फावट डिलिव्हरी काय केला सरकार मागीर सांगतलें कितें सांगूंक जाय पळय पूण म्हाका एक जाय की सरकारान जे इतले थोडे पयशे उरल्यार पूण 90% आउटस्टँडींग जे कितें आशिल्ले ते सगळे भरत केले थोडेशे कितें उरल्यार ते जर बाय मात हे करून पेमेंट जातलो अशें म्हाका आशिल्लें दितालो कित्याक आतां आमकां 700 crores येयला ते फी आनी चार्ज बापूय कितें मेळ्ळा प्रोजेक्ट सो हे सांगून हांव बाबू कडेन एकूच मागता ही जी मशिनरी हाडल्या ती आमकां संदी घेवपाक कितें बाबा बेनिफीट जालें पळय आनी आमकांय कित्याक आयज कित्याक हांव म्हाज्या वाठारांत थ्रूआउट द इयर कितें नाल्यार कितें भाजी कांयच पळयना म्हाज्या वाठारांत आतां तुवें तांबडी भाजी आनी ग्रीन भाजी दोनी चालू मुळोय चालू सो तूं येता जाल्यार यो आनी पळय सो हांव हें सांगलां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या ऑफिसराक ज्या ऑफिसरांनी इतलें बरें काम केलां सगळे ऑफिसर कांय माणसां थोडे वयर गेले थोडे प्रमोशन जालें पूण तेणी एक लँडमार्क नांव दवरून गेलें की बाबा प्रॅक्टिकली वाडे वचून काम सो म्हजी साहस वाड्यांनी बरें काम केलें लोकांक इंट्रस्ट दाखयलो निमाणें स्वाती गोंयकार आमच्या एकूच तुका सांगता की कोवीड टायमार हे वर्स आमचे बेश्टे गेले सरकाराचे बेश्टे गेले आमदाराचे बेश्टे गेले मंत्र्याचे बेश्टे गेले कांयच काम करनासतना सो त्या तेगे बाबा फायदो काडटलो जाल्यार ह्या 6 म्हयन्यांत आमी काडूंक जाय आयज वयता तिका बाबू आपल्याक विचारता डेव्हलपमेंट कशें जातलें रस्ते जातले काल लोक दोनी कडेन म्हाका हाडायले रस्त्यालो दुसरे कडेन करता इतलें ना सो हे म्हाजो हे दोन इश्यू जे आसा रस्त्याचे आनी उदकाचे तुमी फेडरल लेवल वर्सेक लांब सावन दिवन हें डेव्हलपमेंट एक वर्सां करचो म्हूण हांव मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. शेतकी खातें सामान्यांच्या संपर्कात आणि सामान्य मनीस जेन्ना शेतकी मंत्री जावन सामान्यांक उदक आसता अशी व्यक्ती जेन्ना शेतकी मंत्री जाता तेन्ना शेतकी खात्याक वेगळे उपाय येता आणि हे आमी सध्या गोंयांत पळयतात. बाबू कवळेकार हे शेतकी मंत्री जायत शेतकी खात्याक वेगवेगळे उपाय हाडला कारण सामान्यांच्यो अडचणी कितें ते स्वता जाणात आनी अणभवल्यात आनी त्या लोकां बरोबर वागतात वावुरतात तांचे काणकोणापर्यंत संबंध आनी संपर्क तो वापर घेतो आणि गडबड आसा तो वयताले एक दीस म्हाका आनी कडेन प्रोग्राम आसा अशें आसतना जेन्ना आयल्यार त्या संपर्क घेतले मागता तांचे कडेन ह्या वेळार म्हाका सगळ्यांक मुखार दवरलें.
तिने आमचे सरपंच स्थानिक सरपंच सगळे अधिकाऱ्यांवर चंदा I will actually
कार्डमुळे त्याच्याकडे काहीतरी मिळणं त्यासाठी काहीतरी कृषी कार्ड उडवली असतात नुकसान झाले शेतकरी आधार भरपाई होतात कृषी कार्ड कंपल्सरी कृषी कार्ड सपोर्ट प्राईज झाली कृषी कार्ड आणि सबसिडी देतात कृषी कार्ड लोक बड़े भटका असं करू उद्या लोक भटका काय कृषी कार्ड जरी भेटत नसतो उद्या पुढे असो तर ते जमिनीचा दुसरं लोक असतात आणि झाल्या सुद्धा त्या पक्षात कृषी कार्ड देऊन करतात एकच ती भाटकाची जमीन भाटकाने घेतात ही जमीन तुमका फॅसिलिटी देऊ शेतकरी आधार घेऊ नुकसान भरपाई देऊ तुमका सबसिडी घेऊ ते फॅसिलिटी घेऊ कंपाऊंड तुला मिळतं तू बाय मिळतं तू जाऊ तसं काय मिळतं तुला सपोर्ट सगळं त्या सबसिडी मिळाला अशा पद्धतीने कृषी कार्ड करायचा ज्याच्यावर सुद्धा आणि जर स्वतःही सुद्धा कृषी कार्ड तयार करायचं हे सगळं कार्ड लागू केलं पुढे गावात सबसिडी कार्ड खूप जास्त नाही त्या भागात दुसऱ्या आता जर काही लोकांना सबसिडी
One
टळटळीत काम लोकांचे खूप केले आहे. कृषी विभागाच्या कामाला खूप काम केलं जातं. उद्या सगळ्याच एवढ्या लावून समजून झाल्या त्या सुद्धा क्रेडिट करून विभागाचे खूप अनुभव जातात. आणि आज जे काही आता